आमच्या पूर्वजांनी आमच्या खातीर राखून दवरिल्ल्या सैमीक उदका स्रोतांचो सांबाळ करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. देखून पिवपाच्या उदकाची शुद्धताय तिगून उरची आनी ती हळशिकावण्या उदकान मिक्स जावची न्हय. म्हणूनच सगळ्या मतदारसंघांनी सिवरेजीचें काम नेटान चालू आसा अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. तो कुडचडे रवींद्र भवनात आयोजीत संपर्क से समर्थन कार्यावळीत उलयतालो. पूर्वजांनी सांबाळून दवरलेले आमचे तळी, पूर्वजांनी सांबाळून दवरलेले आमचे बारीक जे उदक पिवपाचे जे व्यवसाय आशिल्ले हे म्हाका कंटॅमिनेट जाले. आनी कंटॅमिनेट जाले म्हणल्यार कितें, आमी घरां बांदल्या, आमी आमचे संडासाचें उदक, आमी कपडे धुता तें उदक खंय तरी वचपाक जाय आनी तें जर सारकें वचना जाल्यार जमनीर वयता आनी आमी तें उदक परतून पिता. सो हेचे खातीर हे सिवरेज आमी जे पायपां आतां घालता चालू आसा काम कुडचड्यार, हे घालपाचें कारण कितें की सगळ्याचे हे उदक जे आसा हे ते भितर वचपाचें आनी साफ करून ते भायर वचपाचें आनी आमचे निसर्गान जे आमचे पोंदाक बांयची जी तळां म्हणजे सगळे रूट्स आसा जे एक्वाफायर म्हणटा इंग्लिशीन ताका, हो झरी म्हणटा आमी कोंकणीन, आनी बांय आमची वयर येता ती निवळ आसपाक जाय फुडले पिढीक. आनी तेजे खातीर ही जोरान आमी मतदारसंघात काम चालू केलां. म्हाका जाय म्हणनाका, आमचे फुडले पिढीक आमकां फुडले पिढीक आमचे हे जे झरे आसा ते सांबाळून दवरूंक पडटले. नाजाल्यार कितें जाता, सोकपिटान सेप्टीक टँकार उदक जिरलोन ते झरे पिडे जाता आनी उदक जे ई कॉली म्हणल्यार इंग्लिशीन जे उदक बरें न्ही पिवपाक हें तयार जाता भितर. आनी जेन्ना जेन्ना फुडें फुडें जर आमी काळजी घेयना जाल्यार कोणें घेवपाची काय ती. सो हेजे खातीर हें जोरान काम चालू आसा.